आमगेल बँकिंग म्हळ्यारी केवल दुड्डू नावे पैसे मात्र नाही, त्या एक जबाबदारी आणि मौल्याचे व्यवस्था अश म्हणून नमगून आशिल्ले दृढ विश्वास आशिल्ले आमगेल सोयरे आज आमगेल वाहिनींत आसाची. नमस्कारू. विश्व कोंकणी वाहिनींतू सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. हांव जयश्री पै. आज आमगेल सोयरे आसाची सुमार एक 3 दशकां सुकून आमगेल गांव आणि ओमानाचे प्रमुख बँकिंग संस्थांतू काम करून सेवा दिवन अनुभव आशिल्ले डॉक्टर राजेश नायक. हंगिले डिग्री आनी शिकिले सांगू गेल्यारी हॉड लिस्ट आसा. जाल्यार संक्षिप्त जावन सांगता. हंगेल BCom, MCom, MBA, LLB, PG Diploma in Marketing and Sales Management, Industrial Relations and Personal Management, आणि विशेष म्हळ्यारी प्रत्येकांतू फर्स्ट रँक होल्डर आणि गोल्ड मेडलिस्ट. इतले न्ही, PhD in Business Administration, हाजी वटूची इंटरनॅशनल सर्टिफिकेट्स इन वेल्थ and investment management, certificates in ethics in artificial intelligence, अशी अजीवन जावन शिकचो भांगरा पदक विजेतो मुखावेल पिळिगेक व्यावसायिकांक प्रेरण दिता असचे डॉक्टर राजेश नायक. आता प्रेझेंटली सेंटर ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ बँकिंग अँड फायनान्शियल स्टडीज सुलतानेट ऑफ ओमन हांगा संचालक जावन आसाची. येया आज सुरवेक डॉक्टर राजेश नायक हांका आमगेल विश्व कोंकणी वाहिनींतू स्वागत करया आणि हांगेल विचारू आम्ही ऐकूया. नमस्कार नायक मा. आमगेल वाहिनींतू आत्मीय स्वागत. तुम्ही हांगा येयले आमका मस्त एक खुश जाला. इथे म्हणा तुम्ही वेळ काना येयलेंची आणि ओमन असुकून आता इंडियाक ಸ್ವಲ್ಪ दिसा येयलेंची. सो आम्ही तुमका कॉन्टॅक्ट केले तेन्ना तुम्ही जायत म्हणा येयलेशिल्ले. धन्यवाद तुमका, मस्त धन्यवाद. अशीची आता आम्ही मुखार वच्या. आमगेल तुमगेले विचार आम्ही ऐकू का म्हण राखून बसलींची. सो आता सुरवेक आम्ही सुरू करताना तुमका 30 वर्षाचे एक्सपिरियन्स आसा, अनुभव आसा बँकिंगांतू, राईट? आता खंयचे मोमेंट्स सांतू तुमका शेप दिले वेन यू लुकिंग बॅक विच मोमेंट्स, खंयचे मोमेंट्स सांतू तुमका आता आशिल्ली शेप मेळकात कशी जाल्या म्हणून सांगितलं. वय नॉर्मली कशें म्हळ्यार आमी स्टुडंट जावन आसतना दॅट प्लेस थंय एक व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल आसता आमगेले डेव्हलपमेंटान. आतां हांव सुरे क्लास दोन फायनल डिग्री थंय शिकिल्लो खंय म्हळ्यार सेंट एलोशियसांत. त्या टायमार एलोशियस कशें आशिल्लें म्हळ्यार भारी स्ट्रिक्ट आनी डिसिप्लिनेरियन आशिल्लें. खंय थंय म्हळ्यार एक टायमार काण आशिल्लें कसा म्हळ्यार तो जाग डोनेट केलेले एक मनशाल नातवाक थंय तांणी कॉलेजा दाखोवन डिसमीस केलें फॉर इनडिसिप्लीन. तितली स्ट्रिक्ट आशिल्लें त्या काळार एलोशियस म्हळ्यार. सो तसले एक इन्स्टिट्यूशना शिकतना आमकां एक डिसिप्लीन येता तशी. आनी आमकां कॉलेजांतू कॉमर्स डिपार्टमेंटा एक हेड आशिल्लो BS रामन म्हणून. तो एक नमने एक्सलंट टीचर. ही इज द बेस्ट टीचर. हांव आतां शिकिल्ल्यां पैकी टीचर्सा पैकी म्हाका मस्त गुड टीचर्स मेळ्ळ्यांची, बट ही वॉज द बेस्ट. बट अपार्ट फ्रॉम टीचिंग तागेल कसं म्हणल्यार एक डिसिप्लिनेरियन. तो 9 घंटा क्लास जाल्यार 9:05 आसतना भायर येवन रावता. तागेल नंतर कोणी एंटर करूं ना क्लासाक. फर्स्ट बेल 9:05 आसतना जावचें. 9 घंटा तो क्लासा भितर येता तेन्ना कोणी उरलोच ना. उरलेल्यार कोणी भायर. प्रिंसिपलाल चीट घेवन आयल्यार तो म्हणटा हांव प्रिंसिपलाल चीटीक कांय मोल दिना, म्हगेल क्लासान तो हांवाची सर्वाधिकारी म्हणून. वय तशी थंय एक नमने टायम सेन्स, पंक्च्युअलिटी, सिस्टम, स्ट्रक्चर पुरा त्या क्लासा दाखोवन येयलें. व्हेरी गुड. सो तशी थंय एक आनी एक कसं म्हळ्यार काम करतना म्हाका कर्नाटक बँका फर्स्ट MS कृष्ण भट आनी अनंत कृष्ण म्हणून दोग जाण चेअरमॅन आशिल्ले. तांगेल एक नमन्याचे ते वर्क एप्रोच, एथीक, खंयचे सिट्युएशनाक कशें म्हळ्यार मॅच्युअर रितीर एक थिंक करून हँडल करचें ते म्हगेल वयरी मस्त प्रभाव. तुमकां तेन्ना सांगता आशिल्ली कितकी बँका मेळतना. वय वय आणि तितले नाही तुम्ही यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ मॅनेजर्स. वय तशी तांगेल पुरो लिडरशिपाल ते पुरो पॉझिटिव्ह क्वालिटीज पळोवन आमगेल वयरी एक नमने प्रभाव जाता. वय सो तशी
सो तांगेल ते खंयचे एक समस्या आयल्यार ते कशी आलोचन करून सॉल्व करचे त्या पुरा म्हाका मस्त ऑब्झर्विंग जालें. तुम्ही मस्त ऑब्झर्वेंट अशी वय मागीर एक वाजूची पिश आशिल्ली सांदोन सो खंयचे बुक म्हणल्यार वाजूचे राजगोपालचारील रामायण महाभारत मागीर अमर चित्रकथा सगळे सिरीज वादला तांतू तुगेले साधारण आमगेले पुरा हिंदू एपिक्स आसता काणयो पुरा आसता आशिल्लीची तशी त्या वाजूनय पळय ते मस्त Impact knowledge आनी जाला. वय एक इन्फ्लुएन्स जालो आणि तशीच रँक स्टुडंट इतली अंत पुराय राईट स्टार्ट फ्रॉम बीकॉम टील यू वॉट एव्हर यू हॅव डन वय तेन्ना ते कशी साध्य जाले म्हणजे तेन्ना तुम्ही सांदोन तुमकां एकेडमिक्सान तू मस्त इंटरेस्ट आशिल्ली की तशें म्हण न्ही कशें म्हळ्यार हांव काल न्ही पयर एक वाजीत आशिल्लें कसो म्हळ्यार यू आर नॉट कॉम्पिटींग विथ एनीबडी यू आर ओन्ली कॉम्पिटींग विथ युअर सेल्फ टू इम्प्रूव एवरी टायम म्हण म्हाका कसो म्हळ्यार ते फस्ट म्हूण एक लक्ष नाशिल्लें हा. म्हाका कसो म्हळ्यार जाल तितले एफर्ट घालून सक्सेड जावका म्हण आनी हांव तुमकां सांगिल्लें पळय भगवद्गीताचें एक सिम्प्लिफायड वर्शन कसो म्हळ्यार डू युअर बेस्ट फॉरगेट द रेस्ट Rest. म्हण actions are within our control but the fruits are not तशें हांव मिगेल बेस्ट एफर्ट घालून केल्ले आनी एकदां पांय पण वचची आशिल्ली परीक्षे बरोबर हा सर ऑल द एग्जाम्स पुरा अंतू वय तुमगे एफर्ट्स आशिल्ले दॅट वय. एफर्ट्स फ्रुट्स तुमकां मेळ्ळे व्हेरी गुड भारी खुशी आता तुम्ही इंडिया सुकून ओमनाथ चमकलींची वय. तें काम करता आसताची वॉट डिफरन्स डू यू सी म्हळ्यार कसो फरक आसा इंडियन बँकिंग सिस्टम आनी ओमन बँकिंग सिस्टम कसो नमुने तुम्ही नोटीस केला वय एक कशें म्हळ्यार प्रोसेस थंय चड सिंपल आसा कसो म्हळ्यार एक आतां ओमानांत इंडिया आसल्यार इन्कम टॅक्स ना आतां बँकान तशी मस्त सकट फॉर्म्स प्रोसिजर्स पुरा कसो म्हळ्यार टॅक्स पर्पस कंप्लायन्सा खातीर ते थंय नातिल निमिती अकाउंट ओपन करचें क्लोज करचें ऑपरेट करचें पुरा प्रोसेस मस्त सिंपल आसता एक ते बट अपार्ट फ्रॉम दॅट हांव हांगा राखून थंय वतरी कसो चेंज थंय जाला ते इंडियन बँकिंगांतूय जाला पुरा कडेन टॅक्नॉलॉजी येतस मागीर हें तुगेले वर्किंग फ्रॉम होम येतस बँकाच्यान केस्तो कोविड कोविडा नंतर 2-3 वर्स ते अप्लाय जालेले तेच ते फ्लेक्सिबिलिटीन दिता केलो पाटी अगत्य पडल्यार सगळ्यांक आनी केन्नाय न्ही बट वन्स इन अ वे अगत्य आनी पडल्यार पडल्या तशी सो दोस चेंजेस वॉट एव्हर इज हॅपनिंग हांगा पळय सेम चेंजेस रेंज येता आसाची आता तुमकां ट्रेनिंग आनी मेंटरिंगान तू मस्त इंटरेस्ट आसा वय ते हाचे विशय सांगता ते कशी तुमकां इंटरेस्ट आयले म्हणून वय तें कशें सुरू जालें म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल हांव पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकता आसतना इनफॅक्ट हांव आनीक टिचर थँक्स सांगू का ते म्हाका इंटरेस्ट येवच्याक बट हे ऑपोजीट एग्जाम्पल तागेलें नांव एक हांव सांगना कसो जालें म्हळ्यार हांव तुमकां एक टिचरालें नांव समेत सांगलें कशी तागेलें एक्सलन्सांनी ताणें म्हाका इन्स्पायर केल्लें म्हण करेक्ट वो टीचर कसो जालो म्हळ्यार एक्झॅक्ट ऑपोजीट सो कसो जालो म्हळ्यार मिगेल जुनियर्स तो शिकयता आशिल्लो म्हाका शिकयनाशिल्लो मिगेल जुनियर्स येवन म्हाका निंगूच्या लागले ताणें शिकयलें कसलें आमकां करतू जायना तूं एक पुरसत आशिल्लो तेन्ना आमकां ते थोडे ते शिकयत वयता कसो शिकयता शिकोवच्या ट्राय करता आशिल्लो म्हणून तशी हांव कसो करचें म्हळ्यार लंच ब्रेका वचून तांकां 1 hour क्लास काडची क्लासरुमांत तशी ते शिकोवची इंटरेस्ट आयले थोडे आमकां गोतशील नॉलेज शेअर करया वय विंगडांक सो तागेले लॅक ऑफ एबिलिटी निमित्त त्या टिचराले म्हाका इंटरेस्ट आयलो अच्छा सो ट्रेनिंग आनी यांचं भितर नाही आत्ताय तुमकां बँकान पुरे तुम्ही ट्रेनिंग आनी दिता आशिल्ले दिसता वय वय बट टीचिंग आनी ट्रेनिंग डिफरन्स Mentoring. टीचिंगाक तुमी चेडवा शिकोवचे Yeah. ते लार्जली कशें म्हळ्यार मोनोलॉग हम्म. टीचर उलयता स्टुडंट आयकताचे ट्रेनिंग तशें न्ही ते डायलॉग कशें म्हळ्यार तांकां तत्तावळ क्वेश्चन निमगोवका इनवॉल्व करका डिस्कशन ओरिएंटेड सो एडल्ट लर्निंग इज व्हेरी डिफरंट फ्रॉम टीचिंग वय ओके तशें आमी उलयता गेल्यार कंटिन्युअस न्हीद काडटाचे काइंड ऑफ मेंटरिंग न्ही मेंटरिंग म्हळ्यार ते मोर 1 to 1 ते कोचिंग आनी मेंटरिंग म्हळ्यार इट इज नॉट लायक ग्रुप इट इज 1 to 1 कशें म्हळ्यार पिरियॉडीक मिटींग दवरून हांव तांतू मस्त ना कोचिंग आनी मेंटरिंगान तो फॉर्मली ना इनफॉर्मली मस्त्यान म्हगेल्या गायडन्स ताची बट फॉर्मली हांव ते करना हांव करची फॉर्मली ट्रेनिंग वय आनी आमगेल्या बॅचा कशें म्हळ्यार आमी 25 जाणां चड दवरना हांव ते स्ट्रिक्ट आसा म्हळ्यार क्वॉलिटी खातीर ते सगळे ट्रेनिंग तुमकां इंटरेस्ट येयले आं?
ट्रेनिंग करच्या कसं लाग तुमका इंटरेस्ट म्हणजे टीचिंग आणि ट्रैनिंग क्लोज ना, कनेक्टेड नो म्हाका टीचिंग ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ अच्छा. ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ते ನ್ಯಾಚುರली ट्रेनिंग ಅಂತ ಹೇಳಿ बट हांव कर्नाटक बँका काम केलें तेन्ना हांव ट्रेनिंग करता आशिल्लो ओकेशनल बट म्हगे मेन रोल आशिल्लो बिझनेसांत बँका बिझनेस वय. आता आमकां सरळ जावन हम्म. आमकां कॉमन मॅनान अर्थ जाता तशी बँकिंग म्हळ्यार कसले आमकां प्रमाण तें आतां बँकिंग म्हळ्यार इट्स अ प्ले विथ नंबर्स बरोवचे अशें म्हण दिसता सो वॉट इज बँकिंग बँकिंग म्हळ्यार कसले म्हण जस्ट एक सिंपल टर्मा सांगितलें वय वय ब्रिटिशाल टायमार कशें आशिल्लें म्हळ्यार बँकिंग म्हळ्यार 363 म्हणून म्हणटा आशिल्ले तुमकां वाजी सिंपल जावन सांगची जाल्यार टेक डेपॉझिट फ्रॉम कस्टमर एट 3%, lend that money to the borrower at 6%, आणि 3 घंटे बँक क्लोज करून वचून गोल्फ खेळ्ळा म्हणून सो 363 वॉज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ बँकिंग ब्रिटिश टायमार बट आत्ता चेंज जाला तुमकां तसं आत्ता कसं जाला म्हळ्यार एक दिकड बँकान तूं सेल्स कल्चर म्हणून येयला कस्टमर म्हळ्यार तूं आतां जॅन न्ही नंबर तुका कितले प्रोडक्ट सेल करूं जाता म्हणून आतां ते बँका बसतल्यांका डेली टार्गेट आसता सेल्स सो तो तागेल ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂಕ ಆಡೋಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಡೋಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ Waiver. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ सो तांकां आतां फुडें कशें आशिल्लें म्हळ्यार द रिलेशनशीप बँकर आनी कस्टमर पर्सनल आशिल्लें सर्वीस वॉज द मेन थिंग सर्विसा थ्रू नवो बिझनेस जाता आशिल्लो आतां सर्वीस सायड लायन जाला कसले म्हळ्यार आतां फोकस सेल्स ताका एवरी डे तागेलो बॉस सकाळी 9:30 कॉन्फरन्स कॉलान इंगिता आज कसं कर तूं आज कितले कार्ड विकता कितले लोन विकता म्हणून सो सर्वीस कोणी मेजर करनाची सो तें तिके सायड लायन जाला तो बँकिंगान सो हांव केन्नाय ट्रेनिंगा सांगची कसं म्हळ्यार तुमी सर्वीस संबंधिल्ल्यार तुमगेलो पुरो सेल्स टार्गेट अचीव जाता ऑटोमॅटिकली जाता एथिक्स असल्यारी वय वय ವೈ ते जाता ಕರೆಕ್ಟ್ आता ಸಾರ್ವಜನಿಕಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಆಮಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ करचे बँकांतू वय तांतू आमकां व्हॅल्यूज आणि एथिक्स जावपाना दुड्डू हँडल करचे म्हळ्यार इट्स नॉट सो इझी वय वय तितले आमकां हें आसूं मौल्य आमगेले कोण हँडल करता बँकांत सो बँक ऑफिशियल आमकां ते कितले अगत्य आसा वय त्या म्हाका सांगतना म्हाका एक फुडें एक जाल्ले हुडगो आसा अनंत कृष्ण म्हणून चेअरमॅन आशिल्लो तो सदां हांव म्हगेले कॅरियरान तो एक एडमायर करचे मनीस म्हळ्यार तो तसल नमन्याचे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रान्सपरंट इंटेलिजंट तो आतां अनफॉर्च्युनेटली तो 2-3 वर्स फुडें गेल्लो बट ही तांणी कितकी जाणां तो रोल मॉडेल जावन आशिल्लो म्हाका आजीक हुडगो आसा एक व्हेरी हाय फ्लायिंग इंडस्ट्रियलिस्ट आशिल्लो बेंगलोरान तो आतां देशान तो देश सोडून वचूंक गेला त्या टायमार सक्कड बँकाचे ताका लोन दिवच्या राखून बसता आशिल्ली तागेले एक लोन प्रपोजल एक कंपनी कर्नाटक बँका येईल तेन्ना अनंत कृष्णन म्हणलें हागेल सावास आमकां नाका म्हणून त्या काळान तूं तें ना म्हणून धैर्य जावं कशी कळ्ळें तेन्ना ताका ते तितले स्ट्रॉंग एथिकल बेस म्हळ्यार ताका गोत आशिल्लो हागेल विशय कसा की हुंगतान समना म्हणून मागीर ताणें सांगिल्लें करेक्ट जाल्लें तो सक्कड बँकाले साला बाकी दवरून तो विंगड कडेन चमकलो सो ते हँडल करतना बँक ऑफिशियल्स तितले फोर थॉट असू वय. ते कसं म्हणटा म्हळ्यार केलो पटी म्हणटा भायर ग्लॅमर भितर अल्सर म्हणून म्हणटा खाली दिश हाजेर वच्चानच अच्छा वय करेक्ट करेक्ट आता तुमगेल्या अनुभवांतू यंग प्रोफेशनल्स म्हळ्यार बँका तेतल्यांक तांगेल सुरवातीचे दिसांतू कसं कॉमन मिस्टेक्स करतात आनी तुम्ही बँका आशिल्ले तेन्ना वय. नवे प्रोफेशनल्स येता न्हू पळय तांणी ते मिस्टेक्स जायना तशी कसं करता आनी कसं म्हळ्यार मिस्टेक्स जाता तांगे लागीं वय हांव ते मिगेल बँकिंग कॅरियर सुरू करतना म्हाका एक अटेंडरान येवन सांगिल्लें म्हाका आजीक हुडगो आसा ताणें सांगिल्लें कसं म्हळ्यार तुगे तूं काम करचें ब्रांचात तो असिस्टंट मॅनेजर आसा पळय बॅलन्स नातिल्ले अकाउंटा खंयचेय चेक पास कर म्हळ्यार ताका सुरे सांग ताजे वयर दस्खत घाल म्हणून नानातल्यार तूं शिरकून पडटा पाय ते दुड्डू घालनी नातल्यार कस्टमरांना म्हणून सो व्हेरी इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार तांणी कोण कसले रुल्सा प्रकार नातील कर म्हूण सांगल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल करूं वच्चानच मागीर तितले प्रेशर आयिल्ल्यार तांगेल्या इन रायटींग घेवका केलो पटी टेलिफोनार सांगताची हें करी म्हणून मागीर हांव मेल पेटयता म्हणून ताका जी खोर न्हू मेल येनी नातल्यार तूं मेल घालका ताका तूं हे अमकितले दिवस अमकितले टायमार फोनार सांगिल्ले प्रकार हांव हें काम केलां सो म्हळ्यार यंगस्टर्सांक मॅक्सिमम प्रेशर आसतात आनी वल्नरेबल म्हूण आसतात सो वयर पोजिशनार आशिल्ले तांगेल थ्रू तांगेल गलीस काम करपाची साध्यता
सो तें भारी जागृत असुका. आनी एक कसं म्हळ्यार शिकचेक उरें असुका. हं. स्टुडंट फॉर लायफ म्हूण ते स्टीव जॉब्सान एक फावटी म्हणलेलें, हं. स्टे हंग्री स्टे फुलिश म्हणून. केन्नाय नॉलेजाक हंगर आसुका आनी आपणा पुरा गोत्तस म्हूण एक ते गर्व आसच्या कनज. केन्नाय शिकू पळय मायंड ओपन आसुका. ऑलवेज लर्निंग, कंटिन्युअस निरंतर. आनी तुमी मेंटरिंगा विशीं म्हणलेलें न्हय. वय. केन्नाय कोणाकय शिकूका म्हूण जाल्यार मेंटर खंय मेळटा. एक सेयिंग आशिल्लें बुद्धिजमाक की वेन द स्टुडंट इज रेडी द टीचर वील एपियर म्हणून. तशें आसतना तुका शिकोवका म्हूण मन आसलें शिकयताले कितले की मेळटाच. वय. आमकां ते एक इंटरेस्ट आसता. आमकां इंट्रस्ट आसता. वय वय करेक्ट करेक्ट. आतां सतत शिकचें म्हळ्यार कीप ऑन लर्निंग वय. हे ऍक्च्युअली कितलें महत्व आसा आमकां जिवनांत. म्हळ्यार आतां तुम्ही मस्त शिकतस पुरो जाला तुमगे शिकता शिकता आनी कितें शिकता की म्हणून कसं सो लास्ट 2 वर्स फुडें एक सर्टिफिकेट तय केला. वाव. कसं जालें म्हळ्यार आतां फुडेंच्या वारी चेंज कशें आशिल्लें म्हळ्यार फुडें 5 year प्लॅन्स आशिल्ले प्रति 5 वर्सां चेंज म्हण. आतां तशें न्ही. आतां एवरी मंथ्स एक वर्स भितर सकट चेंज जाता आसा. टेक्नॉलॉजी जावं सिस्टम जावं कसलेय जावं मार्केट जावं सकट चेंज जाता आसता. सो आतां तूं 5 वर्सां प्लॅनिंग करचें म्हळ्यार अर्थ ना. करताच आनी केलो ऑर्गनायझेशनान तूं बट अर्थ ना. आतां तूं 2019 5 वर्सां प्लॅन केलें जाल्यार 2020 कोविड आयिल्ले कडले प्लॅन नाश जावन गेले. सो आतां असं जाता म्हूण सांगू जायना. वर्ल्डांत क्लायमेट रिस्क आसता, नॅचरल कॅलॅमिटीज चडल्यांची. सो कसलेय आतां प्रेडिक्ट करूं जायना. प्लॅन करूं जायना बट गो विथ द विंड. वय वय. कसं म्हणटाचे की म्हगेले एक कोलिगान म्हणचिशिल्लो मनांत समटायम्स यू शूड स्विम समटायम्स यू शूड फ्लोट म्हूण. ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಉದ್ದ ಕೈ ವರ್ತ ಆಮಕ ಮಿತ ಜೊಟ್ಟು चुका. वय वय करेक्ट करेक्ट. आता ते स्टीव जॉब्सान म्हळेलें आशिल्लें म्हळेलें एक विशय सांगिल्लो आसा निरंतर शिकचें ना वय केन्नाय शिकोवका म्हळ्यार. वय. सो दॅट इज अ महत्व ताजें तांतू येता. वय केन्नाय आमी शिकला री आमकां चांग म्हळ्यार. वय आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी तंत्रज्ञान पुरो येता आसा. हाजी निमित्त बँकिंगाक कसं हें आसा क्वेश्चन कसं आसा म्हळ्यार बँकिंग ऑफिशियल्सांनी कशी ताका चेंज जाता आसा. तांणी AI येयले म्हूण भिवन बसका जाता की ताजे जोटू मुखार वचुका की आनी बँका फ्युचर कसं आसा हें पुरो आयल्याना. वय AI कशें म्हळ्यार सिंपल काम पुरा होग्गोग्गी करून दिता. आतां कॅल्क्युलेशन नंबर्स ते पुरा AI मनशा पशी फास्ट फुडें मनशान करचें आशिल्लें. फूड अकाउंटंट म्हण अशें वय, ताण वय. पुरा बैसून लेज्जरा करचेशी त्यात 1 मिनिट भितर AI थ्रू जाता. वय बट तांतू दाखोवन कसं तू कन्क्लुजन जावं एनालिसीस करता ताका ह्युमन ब्रेन जाय. अच्छा. सो आतां कशें म्हळ्यार इट इज नॉट दॅट पीपल वील नॉट बी रिक्वायर्ड. द स्किल्स रिक्वायर्ड ऑफ पीपल वील बी डिफरंट. आतां AI इमोशन म्हणलेलें ना. तें हाडून दिता सिट्युएशन तुमकां पुरा इन्फॉर्मेशन दिता. बट तू इन्फॉर्मेशन आवडतो ते कोण ते कन्सर्न्ड ते पर्सनल एनालिसीस कोण डिसिशन घेवचे आनी के मनशान कोरका जजमेंट. जजमेंट. हो ते जजमेंट ते तांकां AI करूं साध्य कळना. वय बिलकुल ना. बिलकुल ना. वय आनी AI केलो पाटी पट्टी मारता. हांव पयर कसं जालें म्हळ्यार एक बँकाचे म्हाका डिसेंबराचे प्रॉफिट कितले पयर डिसेंबराचे प्रॉफिट वय. कितले म्हूण हांव जानेवारी फर्स्ट विकान तू हं. AI तू घाल्ले म्हाका कसं म्हळ्यार तांगेलें नेक्स्ट बोर्ड मिटींग केन्ना म्हूण म्हळ्यार त्या बोर्ड मिटींगा डेटा ते प्रॉफिट कळटा. वय वय AI कसं केलें म्हळ्यार म्हाका ऑलरेडी प्रॉफिट सांगून सोडलें. मिटींगय जायनी प्रॉफिट अनाउन्स जायनी. AI ताजितल्याक म्हाका खुश करूंक खंयची एक पट्टी फिगर काडून त्या बँका प्रॉफिट म्हूण सांगला डिसेंबराक. सो AI खंय पट्टी मारूं तें एक विशयार ते आमचे जर्नलात कोण शिकला. तुमकां कळलें मागीर तें हें जें नाय न्ही हय हय हांव क्रॉस चेक केलें. व्हेरी नायस. म्हळ्यार बोर्ड मिटींग जानेवारी 22 म्हणला जानेवारी 5 ते ऑलरेडी AI सांगता आसा डिसेंबराक प्रॉफिट. बोर्ड मिटींग जायना नातील प्रॉफिट डिक्लेअर करूं साध्य ना. सो तशी AI तें एक मनशाला शिकला. मनशान मस्त AI ला शिकोवका बट AI ओग्गी मनशाला शिकला पट्टी मारूं. वय तशी टेक्नॉलॉजी ताजे येता आसता ना. वय बँक AI म्हळ्यार तू यूज करतना केअरफुल आसुका. म्हाका एक UKचो ट्रेनर सांगता आशिल्लो. तो दिल्लीदून अहमदाबादाक एअर इंडिया फ्लायटार आयलो. तेची फ्लायट अहमदाबादा दाखोवन UK टेक ऑफ जातना ते पळय ते क्रॅश जावन पुरो जेन्ना मेल्लेची. तो वय तो तागेलो हॉटेल रूम आसतना ताणें टीव्ही ऑन करून पळयल्यार ते प्लेन क्रॅश जावन मेल्लो. ताका शॉक कसो जालें म्हळ्यार जस्ट त्या प्लेना फुडली फ्लायट तो आशिल्लो.
सो ताका ते रिस्क आशिल्ले ताका वंचिल्लेले हॉड म्हूण तो शॉकारी जस्ट रिकवर जाताना फोनार एक पिंग जालें मेसेज पळयल्यार एअर इंडियाल मेसेज थँक यू फॉर फ्लायिंग एअर इंडिया ओ माय प्लीज टेल अस हाऊ यू एन्जॉयड द एक्सपिरियन्स हो हंग ವಂಚೂನ್ ವರ್ಲೆ ಬಿಕ್ ಮಾಕೂನ್ ವರ್ಲು म्हणू आलोचन करतात तांणी त्या मोमेंटार तसल मेसेज पुरा रब्बोक आशिल्ली बट तें AI घाला AI तें गोतना AI अमकितले टायमार तें मेसेज पेटोवका म्हणल्यार पेटयता बिगेस्ट मिस्टेक वय 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 ते दुखून ह्युमन हे बरी कीन आसुका वय अलर्ट आसुका अलर्ट आसुका वय नानातले खाली मनुष्य नातिले AI मात्र सगळे बिझनेस रन करू दिले ते म्हणता पळे मंकडाला हत्ता बंदूक दिल्यावर ಒಟ್ರಶಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಣ ಮರ್ತು ಮುಣಗುತ್ತ AI म्हणून भिवचे नजे ताजे वटू आमकां स्किल डेव्हलप करून वय. एनालिस्ट वी शुड मास्टर AI नॉट अलाउ AI AI टू मास्टर अस कशाला भिवचे कसले ना बिवची ना. कसले ना फ्युचराक इनफॅक्ट आता कशी AI डेव्हलप जात म्हळ्यार हा मिगेल व्यू कसं म्हळ्यार आणि तांणी रिसर्च रब्बो का कसले म्हळ्यार एक स्टेज खंय येवच्या पूर म्हळ्यार मनशा आणि AI मध्ये युद्ध जावच्या पूर म्हळ्यार आत्ता कशी म्हळ्यार AI वर्क्स ऑन प्रोग्रामिंग कोण की प्रोग्राम केलेले AI काम करता मुखार सून AI प्रोग्राम बरोवच्या कॅपेबिलिटी आयल्यार तेन्ना ताणें मनशाल कंट्रोला वयरी कोप काडतले ते तेन्ना मनशांनी AI कशी बॅलन्स काळाक जावची चान्सेस सो ह्या स्टेजारी तांणी रब्बो का सकड कंपनी म्हणटाचे आम्ही एथिकली यूज करता AI म्हणून एथिकली यूज म्हळ्यार एटॉम बॉम्ब इन्व्हेंट करून एटॉम बॉम्ब करतल्याक गोतना आशिल्लें ते कसले यूज करता म्हणून एटॉम बॉम्ब काही म्हाका इतला राखोड कट्ट करू यूज करनाचे म्हणून ताका यूज करची एटॉम बॉम्ब करू बोर्ड असले ते तसले यूज करनाचे म्हणून बोर्ड आसूं युद्धाक यूज करता म्हणून व्हड चुकी तशें एथिकल सेन्स आसुका मनशाकय मिगेल प्रकार आणि AI रिसर्च जाल्लेलो पुरो आणि कंप्लीट ह्या स्टेजार रब्बोक आणि मुखार सून गेल्यार त्या मनशाले नाशा कारण जाता कारण आम्ही आमकां नाशल्याचं कारण म्हणून जाता वय 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 त्यांची भारी कष्ट आसत आता मुखावेल 10 वर्सांत आनी 10 वर्सांत आमगेल बँकिंग प्रोफेशनल्सांक खंयचे पुरा स्किल्स डेव्हलप करपाक जाता मोस्ट इम्पॉर्टंट खंयचे म्हळ्यार मॅनेजिंग चेंज म्हळ्यार हांव तुमकां सांगेल पळय टेक्नॉलॉजी वर्क एनवायरमेंट पुरा कॉम्पिटिशन प्रेशर मस्त आसता सो यंगस्टर्सांक सिरियसली तांणी प्रेशर हँडल करूं जायना नातल्यार बँकिंग तांकां न्ही म्हळ्यार तांकां मेनली बिझनेस टार्गेट हें तें मस्त प्रेशर आसता बट एक असल प्रत्येक फील्ड आसूं वय वय टार्गेट हें बँकिंग म्हणून वय. टू बी फ्रँक वय. तशें जाल्यार ताका अंत हें कसं सोल्युशन कसं आसा एनी आयडियाज सोल्युशन ते कसं म्हणटाची शाक जायना नातल्यार वासरेंत राबूनच जा म्हणटा पळय तशी इदर यू स्टिक विथ इट ऑर यू हॅव टू चूज सम वर्क विच इज नॉट ऑफ दॅट काइंड युअरसेल्फ यू हॅव टू मॅनेज मॅनेज कसं करता म्हळ्यार अप टू एक सर्टन पॉइंट बाकीच्या काम करतात मागीर लागता तितले प्रेशर तितले कष्ट करणं तांकां काम करचे बदला हांव मिगेले कसले स्टार्ट करत ना म्हणून सुरू करता एक्झॅक्टली सो ते एक बुक आशिल्लें कसं म्हळ्यार तांकां गेलेलें तुम्ही डिसाइड करता वेदर यू वर्क फॉर मनी और मेक मनी वर्क फॉर यू म्हणून यू वर्क फॉर मनी म्हळ्यार समला काम करचे मेक मनी वर्क फॉर यू म्हळ्यार तू तुगेले सूर कोण रन करचे मस्त जेन्ना ते ट्रान्सिशन करताचे सुरेख समला काम करून मागीर तांगेले ओन बिझनेस स्टार्ट एक्सपिरियन्स घेवन वय. तांगेले ओन जालें की कितले स्ट्रेस जाय नासला ते सॅटिस्फॅक्शन ते आमगेले करेक्ट व्हेरी नायस गुड थॉट वय आतां आमगेल विद्यार्थींक ते म्हळ्यार कसं म्हणटा कॉम्पिटिशन वर्ल्ड मार्क्स दे आर ऑल मार्क्स ओरिएंटेड सो तांकां तुमकां मार्क येयला विदाउट युअर हें तुमगेल हार्ड वर्क असो कसले असो तू सांगला ते सुरेखाची रिझल्ट आय वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग म्हणून बट आत्ताच चेडवांक कसं म्हळ्यार मार्क्स चड जावका म्हणलें ते तांकां एक टिप्स कसले दिवचे जातवे वय ते मेन कसं म्हळ्यार लायफान तूं बॅलन्स आसूं खाली शिकवण म्हण न्ही हांवय सिनेमा पळयला ऑफकोर्स त्या टायमार स्मार्टफोन नाशिल्लो बट हांवय सिनेमा पळयला टीव्ही आयल्या टीव्ही चॅनल्स पुरा पळयत आशिल्लो बट ते एग्जाम टाइम येताना लास्ट 1-2 महिने आसतना तपस केल्या वरी शिकचे आशिल्ले सो तुम्ही तशी करका फोकस करका नो वेन टू स्विच ऑन नो वेन टू स्विच ऑफ तेश म्हळ्यार
तशें म्हळ्यार नो वेंट शिकून एकदम पूर जालें तेन्ना थोडे रिलॅक्सेशना खातीर एक हा. फिल्म पळोवप तें इम्पॉर्टंट. बट फिल्म पळोवच्या सूर कोण 5 फिल्म पळोवन मागीर शिकवणा नाका म्हणून बसल्यार तें जायना. एका स्टेजार तूं तें एक फिल्म जाल्ली कडल्यार रब्बू नाप्पा शिकवण्या वचूं तशी. ऑल माइंडसेट वय वय इट इज बॅलन्स. ताका बॅलन्स करचें म्हणजे एक्स्ट्रीम खंयचे करूं गेल्यार समने. बट आतां एग्जाम टाइम येताना वर्लेल पूरा काणबदी दवरता. फ्रेंड्स म्हणून पुरोची पार्टी यो आनी खंय वचच्या ट्रिप हें तें म्हण लास्ट आवड आसता वर्का कसं म्हळ्यार आमी आमकां मात्र कोणी फ्रेंड्सान आमकां वयर करूं सादिना. फ्रेंड्सान तोग्गू घाल येता बट वयर करूं सादिना. वयर करचें काम आमी करता. करेक्ट करेक्ट तुम्ही मस्त जना ट्रेनिंग दिलेलं आसा आनी CXOs जालींची वय सो लिडर्स जालींची सो एक लिडराक बेस्ट कसं कसं पुराय गुण जावका क्वालिटीज आसूं का अकॉर्डिंग टू यू तुम्ही लिडर आहे वय. एक कसं म्हळ्यार स्पायडरमॅन म्हणलें एक पिक्चरांत एक सेंटेन्स आशिल्लें विथ मच पॉवर कम्स मच रिस्पॉन्सिबिलिटी. करेक्ट इट इज अ ब्लेसिंग इट इज अ कर्स म्हणून. वय तशें म्हळ्यार पवर मात्र फोकस करनो एक नमन्याचे दब्बाळिके करची न्ही. तितली जेनाले त्या लिडराल तो काम करताले वेलफेअर त्या लिडराल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून उडगास्त वन घेवका. इट इज लायक फॅमिली. हेड ऑफ द फॅमिली हॅज टू लुक आफ्टर ऑल. पुरा जन एक टायपार आसनाची ಕೆಲವು लायक आसताची ಕೆಲವು आडवाटेर वच्चे आसताची तांकां समकोरनु सगळ्यांक ओटू वरचे लिडराले काम. आनीक कसं म्हळ्यार लिडरान केन्नाय कसले चांग जाल्यार ताणें एक स्टेप मागशी घेवन व्हरलेल्या क्रेडीट दिवका. कसले समजायनातल्या मुखार येवन चूक मेगेली म्हण म्हणची तितली कॅपॅसिटी आसता. ताका म्हणटाचे गुड लीडर टेक्स अ लिटल लेस दॅन हिज शेअर ऑफ द क्रेडिट and takes a little more than his share of the blame. वंडरफुल वेल सेड वय करेक्ट. सो एक लिडराक असल पुराय क्वालिटीज आसूका जाता जनाल वट्टू डील करच्याक आनी इमोशनल इंटेलिजन्स म्हणटाची वय ताजे विशयान तूं कसं हें आसा वय तें एक वन ऑफ द इम्पॉर्टंट इमोशनल इंटेलिजन्स हांव तांतू मस्त हांव ट्रेनिंग अटेंड जाल्लो मागीर हांवें ट्रेनिंग केला तांतू एक इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल कसं म्हळ्यार खंयचे सिट्युएशनार रिएक्ट करचे फुडें 1 मिनिट आलोचन करी. जाय जाल्यार 1 to 10 काउंट करून जो 1 मिनिट उठान त्या जाग्यार दाखोवन आनी कडेन वचून बैसून आलोचन करी जवाब दिवचे फुडें जो ऍक्शन करचे फुडें. मस्त प्रॉब्लेम वर्ल्डा जावची कसाले म्हळ्यार आमी आलोचन करना तिले उत्तर सांगताचे जो आमी आलोचन करचे फुडें कसं की कोण सोडताचे. ते म्हणटा पळय कशें म्हळ्यार एक बिल्ला दाखोवन मारलेलो बाणू आनी तोंडा दाखोवन इल उत्तर एक पाटी भायर येता रे आपास भितर घालू जायना मागशी काडू जायना. सो तशें आसतना इमोशनल इंटेलिजन्स म्हळ्यार कसं म्हळ्यार तुका तुगेल अर्थ गोत्त आसूं तूं कसं म्हणू तुका बाकीच्या अर्थ कोण घेऊ तितले कॅपॅसिटी आसूं का सिट्युएशन कळका ताजे प्रकार आलोचन करून तूं बिहेव करका. ते सांगतना समजता जाल्यार प्रॅक्टिकली करतना एकल्यांक रप्प येवन वता वय वय टेक्स टाइम वय. बट कसं म्हळ्यार तुका 100% परफेक्शन जायनी नातल्यार एक 90% तूं एक सक्सेस रेट तांचो अचीव केल्यार 10% त्या मोमेंटार जावन वता. स्टील यू आर ऑन द करेक्ट पाथ. करेक्ट वय एक लायक हें ते CXOs तुम्ही सांगिल्ले एक ते लिडर्साल पुरे सांगले तांगेले गुण कस कसे आसूं का म्हूण सांगू न्हू तशीची आतां कसं क्वेश्चन म्हळ्यार वर्क लायफ बॅलन्स ताजे विशयान तूं कसले सांगू जात की तुमकां कशी बॅलन्स करीता ते म्हळ्यार आतां डिमांडींग आसता प्रोफेशनल वर्ल्ड भारी डिमांडींग ऑफिसा इतल्या तुम्ही म्हळा म्हणके स्ट्रेस आसता जाल्यार तांकां दे हॅव टू लुक आफ्टर द फॅमिली ऑल्सो. सो वर्क लायफ कशी बॅलन्स करीत वर्क लायफ कशी म्हळ्यार आतां फॉर एग्जाम्पल मेगेल केजान तूं आतां हांव वॉट एवर एक्टिविटीज आय डू आउटसायड ऑफ वर्क डज नॉट रिक्वायर एनी सोशल एक्टिविटी. हांव कसं करचें म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली हांव थंय आसतना म्हगे लास्ट मील हांवें 5:30 भितर खैत करचें नंतर कसले खावचें ना. 6:30 घंटे हांव आनी म्हगेल बायलेन 1 hour 15 minutes एक वॉक वचचें तेन्ना एक पाटी कंप्लीट पळय डायजेशन तुगेलें जावन आसता प्लस तुका एक पाटी मायंड रिलॅक्स. आमी वॉक वतना एक रूल कसो म्हळ्यार स्मार्टफोन धरून घर कडेन सोडून वचचें. सो दिस इज इन ओमन वय डिस्ट्रॅक्शन कसले ना. अच्छा सो आमी वॉक वचून येवचें
मागीर केलो पाटी हांव बसून म्युजीक आयकूत हांव म्युजीक आयकूच आमगेल फॅमिलीन तूं आस तुमकां गोत्तास म्युजीक सो म्युजीक आयकूच आतां कोणाले कंपनी जावका म्हूण ना कळ्ळें मागीर केलो पाटी ಮೇಲೆ ಬೈಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಲೆ ती येवन बसून उलोवचेना जस्ट बसून आयकूचे व्हेरी गुड ते जो वो फिल्म पळोवचे केलो कॉमेडी एस्पेशली पळयल्यार तुका रिलॅक्सेशन मेळटा ह्या मारामारीचे आनी आत्ताची चड पळोवचे नज म्हळ्यार ते मात पाड करची तशेले तुका फुडें कॉमेडी केलो लायक आसाची गोलमाल म्हण आशिल्ले अंगूर म्हण आशिल्ले कन्नडान द्वारकीशाल केलो पिक्चर आशिल्ले ते पुरा पळयल्यार गुरु शिष्यरू म्हण एक पळय फुडें आशिल्ले अनंत नागाले असता वय वय एक ते गोलमाल राधाकृष्ण म्हण आशिल्ले आनी एक ते एक चेडा पळयता आनी 3 जनाक ते पटी सांगचे तांगेल वय 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 कळलं 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 पनी रामचंद्राल वय picture वय ते बारी लायक Like आशिल्ले it. म्हाका हांव हुडगा आसना बट तसल कॉमेडी पळयल्यार तुका एक माइंड आकास पळय रिलॅक्स इवन राजकुमार आल भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा म्हणून बारी एक ह्युमरस पिक्चर हो 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 कन्नड पिक्चर आहे तुम्ही वय वय आनी एक लग्न पत्रिके म्हणटा कन्नडाची फर्स्ट कॉमेडी पिक्चर राजकुमारू द्वारकीशू नरशिवराजू तसल पुरा सो तो कॉमेडी पिक्चर पळयल्यार लॉरल एंड हार्डी पळय चेडू आदोनो प्रयेच आताय तू ताका कसले आलोचन कोरका म्हण ना पळयता चार्ली चॅप्लिन वय जो बुक्स जाल्यार तुका तो पी.जी. वोडहाउस म्हण आशिल्लो तागेल बुक्स ह्युमरस आसता जो फ्रँक रिचर्ड्स म्हणून एकलो चिल्ड्रन्स ऑथर तागेले मागीर रिचमल क्रॉम्प्टन तांगेल पुरा ह्युमरस आरामेर वाज्यो येता सो तसल पुरा तूं हॅबिट्स दवरल्यार इट ऍक्ट्स एज अ डिस्ट्रेसर करेक्ट करेक्ट आणि ते वर्क लाईफ ऑटोमॅटिकली बॅलन्स जाता वय. नाही ना तशी Reading- असताना. रीडिंग मूवीज म्युझिक तिन्नी काही तुका कसले सोशलायझेशन जावका म्हण ना हम्म. आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट कसं म्हणल्यार चेडू सांगचे जस्ट बिकॉज अदर्स आर गेटिंग इन टू सम सोशल हॅबिट्स तुम्ही वच्चो नकाचे नेवर प्ले द रूल ऑफ फॉलोअर यू बी द लीडर तुमकां दिसशील तशी तुम्ही करायची एट द एंड ऑफ द डे तुमगेल हेल्थ तुमकां मात्र इम्पॉर्टंट विंगड कोणाकय पडलेलं ना वय आणि सेल्फ डिसिप्लिन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन स्टडीज शिकचे मॅटर अंती नाही वय वय शिकताना ते म्हणता पळय कसं म्हणल्यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पडता है तशें असताना विदाउट फ्यू सॅक्रिफायसेस यू कॅनॉट अचीव सक्सेस करेक्ट वय आता एक अशी एक क्वेश्चन विफलता म्हणल्यार फेलियर केन्नाय तुम्ही फेस केलेलं असं की केन्नाय तुमका ते सगळ्याले लाईफ आसता बट एगेन म्हाका ताजे निमित्त कसं शिकतो का म्हणून मनशान विफलता हांव खंयची वाजल तें म्हाका एक व्हेरी ग्रेट लेसन कसं म्हणल्यार फेलियर इज नॉट फॉलिंग डावन फेलियर इज Getting. नॉट ट्रायंग टू गेट अप आफ्टर यू फॉल डावन मग तशी मिस्टेक जावच्या पुरत्या मिस्टेक शिकची इम्पॉर्टंट हांव इवन मेगेलोट काम करतलें ते ओमाना सांगचे तुम्ही एक मिस्टेक करू तुमकां परमिशन आसा हांव सपोर्ट करता बट तुम्ही ताजेन शिकू का तुम्ही शिकतरी दोन्ही पटी येवन म्हाका ते मिस्टेक केला म्हळ्यार हांव कपतो मागीर सुरे पटी हांव टॉलरेट करता करेक्ट बट तें तुम्ही शिकून रिपीट जायना तशें पळोवका म्हूण येस येस कसले म्हळ्यार तुम्ही मिस्टेक करनी म्हळ्यार कोणी म्हणल्यार हांव म्हगे लायफा मिस्टेक करयनी म्हळ्यार ताणें कसले नव ट्राय करनी म्हणून आमकां तशी नाका फेलियर आमी तेका लोक जेन्ना लेबल करता कशें म्हळ्यार आय एम सेफ IAS म्हण आय एम सेफ म्हण IAAS म्हळ्यार आय एम ऑलवेज सेफ म्हण नाव शिप्स आर safest when they are in the port but ships are not manufactured for remaining in the port तांकां मॅन्युफॅक्चर करचे समुद्रा वचूं का म्हण समुद्रा वतना रिस्क आसता म्हळ्यार वयना वय वय रिस्क घेवच्या रेडी आसुपा वय रेडी आस आणि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन म्हणी वय. फुडले एक हें आसा वय. प्रॉवर्ब वय वय तशी त्या पुरा घेवन मुखार वचूं का नवा वय स्टेप जाता फेलियर कोणाकय पूण हें आसता जिवनांत वय लायक विशय सर तुमगेले आता करियर आणि जीवन लाईफ ताका मार्गदर्शन करूक एक तत्व खंयचे आसला सांगतावे ओटोवच्या हांव तत्व सांगचे बदला सोर्स सांगल्यार सगळ्यांनी कितली की तत्व तांचो शिको येता आमगेले 3 मेन एपिक्स आस पळय रामायण महाभारत आणि भगवद्गीता येस रामायण कशें म्हळ्यार आयडियलिस्टीक एक कशें म्हळ्यार मर्यादे पुरुष कशें आसूं का म्हण तागेल आनम्माक डिवोशन की तागेल बायले डिवोशन की तागेल प्रजेक कशी पळोवचे ते पुरा हे एक युग चेंज जाता तुका महाभारत मेळटा महाभारत कशें म्हळ्यार टायमलेस म्हळ्यार तुम्ही आजीकय तुमगेल सोत्तू पळयल्यार तुमचे एक अर्जुन दिसता
तुमके एक युधिष्ठिर दिसता, तुमके एक भीष्म. दुर्योधन दिसता, भीष्म दिसता, वय, पूरा दिसताची वय, प्रत्येक महाभारता कॅरेक्टर तुमका वय. जीवनात आज. तो वय. ते आम्ही अर्थ कोण घेऊ का? त्या अर्थ कोण घेऊ का वय. आणि भगवद्गीतेन तू कितली की तितली लेसन लॉर्ड कृष्णान सांगला अर्जुनाक इतले पुरा सिंपल आम एक सांगिल एक ऍक्शन वयर फोकस करी फ्रुट्स वयर रिझल्ट वयर कर्मण्यवाधिकार असते महाफलेषु तेंची आणि एक इम्पॉर्टंट आस पळय तू कसाला चड यचन करता तुगेल पुढ ते कोणाल की अशील तुगेल नंतर कोणाल की असता तू यत्तन घेऊन येणी वतन घेऊन वचना एक्झॅक्टली. वय. सो हे 3 वदल्यारी Thought कितली की provoking. लाईफा लेसन्स पुरा मेळताची Correct. तें कसं जालां म्हळ्यार आत्ता कालान तू तें चड आमी फोकस करनात इले अगूर ते पाश्चात्य देशाच्यान ओरनु तंगेल पॅकेजिंग कोरून तंगेलशे मार्केट करू पळयतात हम्म. आता अगूर योगा तंगेल म्हणू पळयतात बासमती राईस तंगेल म्हणू पळयतात बट वय. पूरा तुका आणि आमचे स्पिरिच्युअलिटी पुरे ಸ್ವಲ್ಪ त्या कडे बघतात. वय वय. बट द फॅक्ट इज हंग ओरिजिनेट जालेल पुरा करेक्ट करेक्ट नायक मॅम म्हाका तुमगेल विशय अंतू ऐकून भारी खुश जाली. आता तंत्रज्ञानांतू नीतीशास्त्राचे अगत्य कितले आसा तेवे तुम्ही सांगले. तंत्रज्ञान आमकां नीती दिना न्हय वय ते आमकां या मात टेक्नॉलॉजी जस्ट आमकां सोल्युशन दिना प्रॉब्लेम्स दाखोवन दिता न्हय कशें करता म्हणून सांगून. वय वय. आणि पळय ಕೆಲವು पटी कशें म्हळ्यार आता महाभारतांतू तुम्ही आलोचन करायचे युधिष्ठरान 5 हळ्ळी निमगेलेली वय. दुर्योधनान दिना म्हणलेले वय. तेन्ना तांणी युद्ध रेडी जाल्ले कुरुक्षेत्र युद्ध रेडी जाल्ले वय. कसाला म्हळ्यार तांगेल राईट म्हूण तांणी म्हणत तशें नाका आमी त वचपाची आमी शांती अहिंसेर आसताची म्हूण पण तशें म्हणलें जाल्यार न्यायाचे विजय जायना जायनाशिल्लें महाभारत नाशिल्लें. वय वय. करेक्ट करेक्ट व्हेरी नायस अँड वेल सेड. आमकां सगळे जाणांक तुमगेलें उतर आयकून आनी कितें आयकुया म्हूण दिसता जाल्यार आतां फॉर द टायम बीइंग शॉर्ट टायम आशिल्ल्यान आतां एक तुमकां रॅपीड रावंड घेता. मस्त ज्ञाना उतर विचार जावन आशिल्ले आमकां आयकुच्या खुशी जाली नायक मॅम. आतां रॅपीड रावंड ओके. बँकिंग एक उतरांत एक वर्डांत कसं म्हण सांगताची. चेंजिंग चेंजिंग गो डायनॅमिक डायनॅमिक ओके ओके कसं लाका कीप्स चेंजिंग आणि म्हळ्यार कितले चेंजेस जाता आसतना टेक्नॉलॉजी बँकिंग म्हळ्यार बँकिंग इज नो लॉंगर अ बँक इट्स अ But- टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूशन या बट ट्रस्ट इज ऑल्सो नीडेड नो खंयचे ट्रस्ट ट्रस्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट या तुमकां मस्त वर्स पुढूट आसा शपोर एक ग्लोबल ट्रस्ट बँक म्हणून स्टार्ट केलें तांगेल नांव अर्थ कसो म्हळ्यार वी वॉन्ट टू गो ग्लोबल वी वॉन्ट टू विन द ट्रस्ट ऑफ आवर कस्टमर्स अँड बी द बेस्ट बँक म्हणून तांकां ग्लोबल वचचा जाय न्ही ते कसं की पुरो जावन ट्रस्टय दवरचा जाय न्ही कस्टमर लास्ट बँक बंद जालें वे सो Yeah. ट्रस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रस्ट अकॉर्डिंग इमोशनल इंटेलिजन्स ಅಂತೂ ट्रस्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ అని ಏಕ್ ವಿಸರ್ಚನಸ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನಿ ಬಕ್ಕಿಚಲ್ ದುಡ್ಡು ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಚು तो ದುಡ್ಡು ಮನುಷ್ಯಲ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕಸಕಿ ಸೊ ತನ್ನಿ ತಂಗೆಲ್ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸಿ चड केअर बक्कीचाल ದುಡ್ಡು हँडल करतन कोर करेक्ट मौल्याधारित त्यांचे आता प्रति एक प्रोफेशनलान डेव्हलप कोरक जाल्ले हॅबिट फोकस एक फोकस कोरची कामावरी समज श्रद्धेर कोरका सेकंड कसं म्हळ्यार चेंज कसं जाता असं त्या शिकूका आणि ऑलवेज ट्राय टू बी अहेड ऑफ द चेंज करेक्ट कीप लर्निंग कीप लर्निंग व्हेरी नाईस तुमका प्रेरण दिलेले एक बुक खंडित तुम्ही म्हणताची महाभारत अदर देन दॅट ओके गुड रामायण महाभारत आणि भगवद्गीता ते तुम्ही केदन चुकून आणि एक सच्चरिता आणि हनुमान चालीस हांव त्या दोन डेली वाजूचे सच्चरिता साई सच्चरिता शिर्डी साईबाबा अच्छा आणि हनुमान चालीस व्हेरी गुड आता केदनाय कॉम्प्रोमाइज करूक ना करना एक्सलन्स म्हणतात नेवर कॉम्प्रोमाइज फॉर एनिथिंग लेस देन एक्सलन्स तुम्ही कसं काम करू वताची तंतू यू ट्राय टू डू इट टू द बेस्ट ऑफ युअर एबिलिटी अशी एक टिक बॉक्स म्हणता पळय करची कर्म करची नाही वयसून घेतरी व्हेरी नाईस व्हेरी गुड थॉटफुल यशस्वी म्हळ्यार तुमकां कसले यशस्वी म्हळ्यार सक्सेस व्हॉट इज सक्सेस म्हणटा एस्पेशली इन एन ऑर्गनायझेशन कसं म्हळ्यार तुम्ही कसं सोण वत्ताची म्हण
ಕೆಲವು कडेन कशें जाता म्हळ्यार एक बँक फॉर एग्जाम्पल एक चेअरमॅन असता तागेल टायमार बँक भारी लायक ताण वत्तर पुरा पळय कब्रिस्ताना दाखोवन कबर भायर येताची ताण दिल्ले लोन पुरा वायट जावन मागीर सवता ताका कसं म्हळ्यार तागेल निमित्त आमगेल बँक वायट जाल्ले म्हण सो तूं चेअरमॅन लिडर जावन आसतना थिंक ऑफ द फ्युचर पाय सकाळी तुका चांग रितीर उडगास करता तशी जावका म्हण तू वत्तर पाय कोणी सौचितच जावच्या नजवा कसा कर्म अंक सोन चमकलो म्हण ऑर्गनायझेशनाक इम्पॉर्टन्स दिवप. वय वय सक्सेस इज वॉट यू लिव्ह बिहाइंड अच्छा हा 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 करेक्ट. तुगेल नंतर तू एस्टॅब्लिश केलेले सिस्टम्स व्हॅल्यूज पुरा कंटिन्यू जाता जाल्यार देन यू हॅव बीन सक्सेस. वंडरफुल वंडरफुल व्हेरी वेल थॉट करेक्ट व्हेरी वेल. आनी कसले तुमकां सांगू आशिल्लें की तुमगेला बद्दल म्हाका इतली नॉलेज आसा आयकता बशा म्हण दिसता. तुमगेले विंगड कसो विशय आसा तुमगेला शेअर करप. कसं म्हळ्यार आनीक यू आर ऑलवेज नोन बाय द कंपनी यू कीप आत फॉर एग्जाम्पल म्हाका कोडियाला येतन आतां तुमकां आमगेलो लिंक जाल्लेले CASS नायकात वय ही इज लायक अ फ्रेंड फिलॉसॉफर अँड गाईड टू वय वय सो तसल जेन्ना ओट इंटरॅक्ट केल्यार यू विल रियली बी इंटेलेक्च्युअली एनरिच्ड. करेक्ट करेक्ट वेल सेड. So eagles should always keep the company of eagles. Eagles should never keep the company of crows or turkeys. करेक्ट करेक्ट वंडरफुल नायक मॅम तुमगेलो उलोवन भारी खुशी जाली संतोष जालो आनी आमगेले विश्व कोंकणींत तुमी आयिल्ले देखून तुमकां धन्यवाद. आमगे विक्षकां लागीं तुमी चंदुकोन तुमी तांकां आमगे लेवलार आमकां अर्थ जाता तशी चंदुकोन सांगिल्ले आसा. सो थँक्यू सो मच. Thank you. धन्यवाद. वय म्हाका हांगा आपोवन मिगेल इंटरव्यू केलेल्याक विश्व कोंकणी सेंटराक मस्त धन्यवाद. म्हाका हांगा येवन भारी खूश जाली. मस्त काम करता चांग चांग काम. सो आय विश देम ऑल द बेस्ट. मुखार सुनूय आनीकय ग्रो जावन सगळे विश्व लेवलार नंबर 1 कोंकणी शाले एक केंद्र म्हणून कंटिन्यू जावो. आतां विक्षकांकय आतां आमी आयकलींची डॉक्टर राजेश नायक हांणी चंदुकोन आमगे लागीं तांगेले विचारू वांटून घेतिल्ले आसा. सो आमी ते आयकून अर्थ करून आमगेले जिवनांत अळवडुया म्हूण सांगताची हांगा मुक्ताय करताची. देव सगळ्यांक बरें करो.